सरकारी खात्यामध्ये सारखे समन्वय नशिल्ल्यान हाचो त्रास लोकांक सोंसचो पडटा। स्मार्ट सिटीच्या कामात लक्ष घालून बेगोबेग ते पुराय करचे असो सल्लो दक्षिण गोयचो खासदार फ्रांसिस सार्दिनान मुख्यमंत्र्यांक दिला। सरकार फकत आश्वासना दिवपाकूच उरता, कामां मात वेळार जायनात असो थोमणो लेगीत ह्या वेळार सार्दिनान मारलो। मोल्या धारबंदोड्या एका बायलेन कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यान 108 अँब्युलन्सीत भुरग्यांक जल्म दिलो। बरे कार्यक्षमतेन हे ऑपरेशन केल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अँब्युलन्स कर्मचारी EMT पुंडलीक सुतार आनी पायलट राजेश गांवकर हांची तोखणाय केली। रेंट कार आणि रेंट बायक हांच्या खातीर गोंयांत वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर आतां येरादारी पुलिशेन नवो नेम काडला। रेंट कार आणि रेंट बायकवाल्यांक मालकांकडल्यान सही करून अंडरटेकिंग घेवचें पडटलें। ह्या अंडरटेकिंगाचेर सोरो न पिता गाडी चलोवप आनी हेर येरादारी नेमांचो उल्लेख आसतलो। ह्या अंडरटेकिंगाची एक प्रत रेंट कार वा बायक चलोवप्या कडेन जाल्यार एक प्रत मालका कडेन आसतली अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या। पणजे पालिका गार्डनात बुधवारा सकाळी एका भिकाऱ्याची कूड मेल्ले अवस्थेत सापडली। सोरो पिवन पडून तकलेक मार लागिल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचो अदमास आसा। तो मूळ नेपाळचो। पुलीस घडणूक थळार पावल्यात, हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय जाल्या। गरजेच्या सुविधांच्या उणावाक लागून नुस्तेकारांक त्रास सोंसचे पडटात। नव्यान वेंचून आयिल्लो मार्केट अध्यक्ष नगरसेवक साईनाथ रावळान लक्ष घालून दखल घेवची, नुस्तेकारांची अशी मागणी आसा। गोंयकारांक नुस्त्या बगर उणी वचना अशें म्हणटात, मात जर नुस्तें मार्केटाचीच अवतिकाय जाल्ली आसत तर बरें आनी ताजें नुस्तें कशें मेळटलें हो प्रश्न उप्रासता। म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाची जाल्ली दुर्दशा पळयली जाल्यार नुस्तें खाय नाशिल्लें बरें अशें तुमीच म्हणटले। गरजेच्या सुविधांच्या उणावाक लागून नुस्तेकार लेगीत विटल्यात।
पक्षान संद दिली जाल्यार आपूण ही लोकसभा वेंचणूक लढयतलो। तशेंच खासदार निधीचो उपेग करून दक्षिण गोंया खातीर साबार उदरगतीची कामां केल्यात देखून ह्याय फावट लोकांचो पुराय तेंको आसतलो असो विश्वास खासदार फ्रांसीस सार्दिनान उक्तायला। देशातल्या दर एका घरांत वीज उपलब्ध केल्या अशी माहिती दिवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच फलक लायल्यात। मोर्जेत चोपडे लायिल्ल्या ह्या मोदीच्या प्रतिमेची अनवळख्यान विटंबना केल्ली दिश्टी पडटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो गळ्याकडल्यान पुराय भाग कोणे तरी कातरला। राग व्यक्त करपा खातीर अशी विटंबना करप योग्य आसा काय कितें असो प्रश्न आतां सगळ्यांक पडला। फाटल्या 5 वर्सांत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फोंडे म्हालात कांयच कामां केल्ली ना म्हणून ताका फोंड्यां कोण वळखना असो आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो। काँग्रेस फुडारी आपल्या कार्यकर्त्यांक मान दिनात म्हणून काँग्रेस कार्यकर्ते काँग्रेस सोडून भाजपात येतात असो थोमणोय मुख्यमंत्र्यान मारला। म्हापशा गिरी राष्ट्रीय महामार्गार मंगळारा राती एका कारीक भिरांकूळ सेल्फ एक्सिडेंट जालो। चलोवप्याचे गाडयेवयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान डिवायडरात आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक नेटान धपको दिलो। ह्या अपघातान कार चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कुडचडेच्या दर एका रस्त्याची सामकी दुर्दशा जाल्या। पुलीस स्टेशन ते शिवाजी सर्कल मेरेनच्या रस्त्याचेर परतून सिवरेजीची कामां सुरवात जाल्या। पुराय रस्तो परतून खणला। हाका लागून रस्त्यार येरादारीची कोयणी जावन लोकांक त्रास सोंसचे पडटा। खणिल्ल्या ह्या रस्त्याची कुडचडेचो नगरसेवक बालकृष्ण होडारकर हांणी पळोवणी केली। दुसरो पावसाळो येवपाचो जालो तरी कुडचडेची सिवरेजीची कामां पुराय जायनात देखून मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी पावसा पयलीं सिवरेजीची कामां पुराय करची अशी मागणी नगरसेवक बालकृष्ण होडारकर हांणी केल्या।
कारापूर पंचायतीच्या पोरणे इमारतीकडेन साचिल्लो कोयर निमाणे एकादो काढून वाठार नितळ केला। दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर गावात भर लोकवस्तीकडेन रस्त्या कुशीक पंचायतीन व्हडा प्रमाणात कोयर डंप केल्लो। ताका लागून गंभीर समस्या उप्राशिल्ली। गोमंतक टीव्हीन ही समस्या मांडिल्ली उपरांत पंचायतीन दखल घेवन थंयच्यान कोयर नितळ केलो। हेडगेवार विद्यालया लागसार कोयराचे ढींग वाडत आशिल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उप्रासला। आमी खुबशे फावट कोयराचो विलो लावपाचो यत्न करतात, पूण तरी लोक कोयर उडोवपाचो बंद करिनात, अशें काँग्रेस फुडारी मोरेन रिबेलो सांगता। जिल्लो पंचायत बसकेंत हो प्रश्न मांडिल्लो आनी ते उपरांत बाल हक्क आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी हे सुवातेची पळोवणी केल्ली, पूण कांयच कारवाय करूंक ना अशें तांचें म्हणणें। देखून बेगोबेग कोयराचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी मोरेनो रिबेलो हांणी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांकडेन केल्या। दर एकल्यान आपलो धर्म आनी देशाविशीं अभिमान बाळगुपाक जाय। व्हडलो विचार करून स्वताची वेगळी वळख निर्माण करपाक जाय, असो उलो श्रीदत्त पद्मनाभ पीठाधीश्वर धर्मभूषण सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज हांणी मारला। तिखाजन मयेच्या विजयानंद शाळे खातीर बांदिल्ल्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात स्वामीजी उलयताले। तिखाजन मयेच्या केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, उदकास्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्तांच्या हाजेरेंत धर्मभूषण ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज हांच्या हस्तुकीं शाळे खातीर बांदिल्ल्या इमारतीचें उक्तावण जालें। भाजपा आनी काँग्रेस आरजीपीक भियेता, ताकाच लागून दोनूय राजकीय पक्ष आरजीपी ही बी टीम आशिल्ल्याचो आरोप करतात, अशें आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार सांगता। प्रादेशीक पक्षांक दिल्ली वाव ना म्हणून सांगपी मंत्री आलेक्स सिक्वेराकूय ताणें उजरावन काडलो। पेटेच्या वाडा कोरगाव वाठारांत घरांतलो कोयर हाडून रस्त्या कुशीक उडयतात। दर वर्सा 2 ऑक्टोबराक स्वच्छता मोहीम राबयतात, पूण उपरांत तीच स्थिती मेळत थंय कोयर उडयतात। कोरगावचे पंच आनी उपसरपंचान वांगडा येवन पेठेच्या वाडा कोरगाव वाठारांतलो कोयर उखलपाक सुरवात केल्या। तशेंच लोकांनी आपलो कोयर मेळत थंय उडोवचो न्हय असोय उलो उपसरपंच आनी पंचान मारला।
शिवोलेच्या बाजार जंक्शनासावन आसगाव बादे जंक्शनाच्या रस्त्यामेरेन झाडां कापपाच्या कामाक उच्च न्यायालयान स्थगिती दिल्या। फाटल्या कांय दिसां सावन शिवोलेत बेकायदेशीर झाडां कापपाचे प्रकार वाडिल्ले। उच्च न्यायालयान रान अधिकारी आनी पुलिसांक पळोवणी करपाचे निर्देश दिल्यात आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा, अशी माहिती ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस हांणी दिल्या। फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजा खातीर 4 सिटां राखीव दवरपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। सावड्डे आयोजीत केल्ल्या संकल्प पत्र अभियाना वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। एकाद्रे वेळार सांगे मतदारसंघूय एसटी समाजा खातीर राखीव दवरचो पडलो जाल्यार तेवूय करतले, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। एका फाटोफाट एक विमान कंपनी आपले ऑपरेशन दाबोळे विमानतळावयल्यान मोपा विमानतळार शिफ्ट करीत आसात। मंगळारा स्पाइसजेट विमान कंपनीन दाबोळे विमानतळावयले ऑपरेशन बंद करून मोपा विमानतळार शिफ्ट केले। एकवटेन मुख्यमंत्री आनी येरादारी मंत्री माविन गुदिरो दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना म्हणून आश्वासन दितात, पूण अशे तरेन विमान कंपन्यो आपले दाबोळे विमानतळावयले ऑपरेशन बंद केले जाल्यार हाचो परिणाम दक्षिण गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो। वेंचणुकेच्या पयलीं पडून आशिल्ल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले खण मालाची पावणी जातली, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें। जाल्यार ई ऑक्शनाची प्रक्रिया पुराय जाली। उपरांत काजीचो दर कमी जाल्ल्यान लुकसाण जालां, देखून काजीकारांक अनुदान दितले, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। तर एका राजकीय पक्षाक वेंचणुकेच्या बॉन्डा वरवीं कितलो निधी मेळ्ळो हाचे संबंधी भारतीय स्टेट बँकेन मेला वरवीं सर्वोच्च न्यायालयात डेटा सादर केला। हे खातीर न्यायालयान बँकेक मंगळारा सांजे वेळा 5 वरां मेरेन वेळ दिल्लो। सर्वोच्च न्यायालयान हे संबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाचे निर्देश स्टेट बँकेक दिल्ले।
फाटली कितलीशीच वर्सां पणजेकार सारकी सिटी बस सेवा नाशिल्ल्यान कंटाळिल्ले। निमाणे बुधवारा सरकारान पणजे 60 नव्यो सिटी बसी 1 एप्रिल सावन सुरू करपाची अधिसुचोवणी काढली। पूण शॉकांतिका म्हणल्यार ह्यो बसी भोंवडावपाक सद्याक पणजे रस्तेच ना। ह्यो 60 बसी कदम महामंडळान खाजगी बस चालकाकडेन सुपूर्द केल्यात। ह्या 60 बसीत व्हडल्यो मिनी आनी बग्गी सारख्या गाड्यांचो आस्पाव आसा आनी तातूंत चडश्यो इलेक्ट्रीक आसात। कर्करोगाच्या तपासणे खातीर गोंयांतल्या लोकांक आतां भायल्या राज्यांत वचचें पडचें ना। फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर जीएमसी पेट स्कॅन ही सुविधा उपलब्ध करून दितले आनी हे खातीर सुवात लेगीत निश्चित केल्या। भायल्या राज्यांनी पेट स्कॅन करपाक पयशे घेताले, गोंयांत ही सुविधा फुकट आसतली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। फाटल्या वर्सा सावन चर्चेत आशिल्ल्या वाळपयच्या मुबारक अली खान हाच्या बेकायदेशीर घराचे निमणे मातये भरवण करपाक सुरवात केली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कडक पुलीस बंदोबस्त ही कारवाय जाली। फाटल्या वर्सात 3 वेळा बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक पालिका गेल्ली, मात घराच्या धनयान न्यायालयातल्यान स्टे मागयल्ल्यान ही प्रकरण तशेंच आशिल्लें। निमाणे उच्च न्यायालयानूच हे बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण करपाचे आदेश जारी केले। 4 ते 5 दीस हे बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक लागपाची शक्यताय आसा। साकोर्डेच्या रगाडा न्हंयतल्या उदका प्रदूषणाच्या सुमार 1 म्हयन्या उपरांत उदका स्त्रोत, भलायकी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच उपजिल्लो अधिकाऱ्यान उदकाचे नमुने एकठांय केले। पूण थळावे लोक प्रशासनाच्या वेळ मारून व्हरपाच्या धोरणाचेर मात्तूय खोशिनात। साकोर्डेच्या रगाडा न्हंयतलें उदक प्रदूषित जाले उपरांत लोकांनी पिवपा खातीर पर्यायी उदकाची मागणी केल्ली, पूण लोकांचे हे मागणे कडेन पंचायत तशेंच प्रशासनानूय पुराय दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। आम्याच्या मोग्यां खातीर आतां एक खुश खबर। निकतोच आम्याचो हंगाम सुरू जाला। बाजारात आंबे विकपाक येवपाक लागल्यात। मानकुराद, हापूस आणि लालबाग अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे आंबे बाजारात दिश्टी पडटात। मानकुराद सध्या 3.5 ते 4 हजार रुपया डझन आसात, जाल्यार हापूस पणजे मार्केटात 400 रुपया किलो अशा दरान विकतात। आतांच हंगाम सुरू जाल्ल्यान आंब्याचे दर सर्वसामान्यांक परवडपा सारखे ना, पूण म्हयन्या भितर दर देंवपाची शक्यताय विक्रेत्यांनी उक्तायल्या।